Sasna suvishi service porata kalabui ani nirantar prakas tajir bhagai Sasna suvishi service porata kalabui ani nirantar prakas tajir Kakut muji keriye dewa अगणित काकुळती अपराध मुझे काळसर पुसून मुझे पावपी मोती Sasna suvishi service porata kalabui ani nirantar prakas tajir bhagai Sasna suvishi service porata kalabui ani nirantar prakas tajir bhagai पेज नंबर 39 39 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकफोट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आज आमकां समय सांक धरतो संभ्राम
एक आमच्या मरियेचे स्वर्गावरण आणि एक आमच्या राष्ट्राचो स्वतंत्रचो दिवस हे संभ्रमून आसतना ह्या दोनपराच्या वेळार मनशा दृश्टेन एक मरणाचे गडीत आमकां धूव काडटा पूण भावार्थ दृश्टेन आनी एक संभ्रम आमचो भाव सेल्वेन ह्या संवसाराक मरण पावला पूण सर्गीच्या राजांत तो जिवान जाला त्या देखून आमी भावार्थान संभ्रम्यांगी व ती थोडो संभ्रम म्हूण स्विकार करयांगी आनी देवाक आमी अर्गां बलिदान पेटोवया एक घडीभर आमी मावून रावया आमचें उणें पळोवन आमची अस्कत काय आमी ह्या वेळार उगडास काडया आनी हे मिसाचें बलिदान फावती रितीन पेटोवच्याक आमचे अस्कत काय सोम्या मुखार उक्ती करया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षांनी मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पंजरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या अनुसारून सांगता मनाचें तोंडार उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबड अपराध ह्या पासून बागेवो सदां सांगवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतिकाराक म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो
सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, निष्कळंक हांव करमुरेक तुझ्या पुताच्या मायेक कोडी आत्म्यासय सर्गेच्या वैभवाक तुवें उबारवेले आणि हे पर्याक्या पवे सभे सोबर बसो तिचे सभे तुवें संपून कायेक पावयलो. आमचे काळीस आनी मोन सदां सर्गेच्या सुखाचेर दवरून काल्तिकेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जियों आनी शिके आमच्या मायेच्या वैभवांत वांटो व्हरूंक आमकां फावो कर. सर्गेच्या बापा देवादेन सेल्वेन ह्या आमच्या बाबाच्या आत्म्याक शांती मागून हे बलिदान पेटयता. ह्या जिविताच्या सर्व बंदपासून तूं ताका सुटय आनी तुज्या विसलेल्याच्या सांगाता तुजी महिमा भोगोंक ताका फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. उगडापान पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा सर्गी देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टी पडली. तेदवा अंतराळी एक व्हड खुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयांतळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवा अंतराळी आनी एक खुणा दिश्टी पडली. एक महासरप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां, ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मारन जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये उजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडल्या तक्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होसू तो लोंकडाचे बेतकाटेन 6 राष्ट्रां वयर राजवाटकी चलोवंक नेमलोलो. पूण जल्मल्या त्या भुरग्याक देवानी ताच्या सिंहासना उजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री आरण्याक पळून धांवली. तेदवा सर्गार ओडयेक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतर हें. भांगाराने तुझ्या उजव्याक बसून आसराणी. ओपीच्या भांगाराने तुझ्या उजव्याक बसून आसराणी. ओपीच्या भांगाराने तुझ्या उजव्याक बसून आसराणी. ओपीच्या भांगाराने तुझ्या उजव्याक बसून आसराणी. तुझ्या स्त्री परिवारांत राजकुवारी आसा. ओपीरच्या भांगाराने तुझ्या उजव्याक बसून आसा तीस पाटाची राणी. ओपीरच्या भांगाराने तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. तुजो काशालो आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळे. तुजो काशालो आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरपायेक बोलतालो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ओपीच्या भांगाराने
आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान मोकार ती येता आणि रायाच्या मंदिरात ती भितर सरता ओपीरच्या भांगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी ओपीरच्या भांगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी सांब पावलून कोरीतकारान बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसा भाव भयणीनो आतां निसाय की क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावलेल्या मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयले तशें एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपणी येता जशे आदाव ते सोमेस्त मरतात तशे क्रिस्त ते सोमेस्त जिवंत उठयतले पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्टांची जमिनी केसो पयले क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सोमेस्तांक उपरांत येतलो अंत जेद्वा सर राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवपाक आपले राज्य ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतला गळीसर क्रिस्तान राजवडकी सेलोवची गरज आनी निमाणे पडव जातलो तो वैरी मरणाचे कित्याक सर वस्त देवान ताच्या पांयांतळा गळ्यात म्हूण पवित्र पुस्तक देवाचे उतार हे Alleluia, 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 Alleluia. Morie सर्गी उकोलवेल्या देवदूतांची को संतोषाणी उल्हास पावता Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोबे आसो सलुका परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमन कर्ण थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवन धवी गेली. थंय साकारेच्या घरा भितर सन्न एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकताच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून ओटल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडताच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली बागी. तो वळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवी खाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकथंय संतोषान उडता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारांदसीचेर ताणें दया दिश्ट केली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते दावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजान ओडपोन चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उसासनां तावन ताणें सकलां घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी क्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो.
उगड आसतना दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदां काळ मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी संगत रावली उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतार हे वकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तोय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, थोड्याच तेंपा आदीं बेलतांगडी उजरेतेने एका भुरग्याचें मरण जाल्लें आनी त्या आवय बापायक तो एकलोच भुरगो आनी भुरग्याक बरें करून शिकप दिवनासली. पियुसीन बरें मार्क्स काडल्यार तुका बरें गिफ्ट दिता म्हूण सांगलें आनी त्या भुरग्यान गिफ्ट विचारलें बाईक नाका रे बता तुका आतां तुजी डिग्री आनी जावं दी मागीर पळोवया. ना म्हाका तुवें दिता म्हणलें खालें विचारल्यार आनी बाईक जायजेत बाईक आवय बापायन काडून दिलें आनी ताच्या उपरांत तो ताचें मुखलें शिकप येतना बायकारच वेतालो. हांवें सांगलें हेल्मेट घालून वच पुता, हेल्मेट घालून वच रे. आवयच्या मुखार हेल्मेट घालतलो इल्ले मुखार हेल्मेट हातांत आसतालें. आवयक खबर मेळ्ळी तुजो पूत हेल्मेट घालनासतना पेंटेंतल्यान वेता. हांवें घरा आयल्या उपरांत देंगणां घाली जोर केलें कितें रे पुता तुका सांगलें समजना गी हेल्मेट घालून वच पुता. आवयचें उतर जाय गी नाका गी म्हणलें बरें हेल्मेट घालून गेलो जाल्यार हेल्मेट सारकें घालनातलो. हेल्मेटाचे सकयल बेल्टा तेंय घालनातलो. हांवें कितलें सांगलें रे आयकना. लास्ट म्हणलो म्हाका काही स्वातंत्र्य ना गी मम्मी. पुरो तुवें सांगलें तें आयकची म्हाका गुत्तू ना गी. निमाणें आयिल्ले वार 2 हप्ते पयलें कॉलेजींत हांव बायकार येता आसतना हेल्मेट घाला हेल्मेटाचें बेल्ट घालूं ना टिप्पाराक मारलें मंडो पिटो पिटो जालो बेल्ट उसळ्ळें वो मरण पावलो. आवयचें उतर पाळलें तर तो एक्सिडेंट जावन पडल्यार वांतो कोण ना. बाईक नाका पुता ना मम्मी जाय आसूं दी. हेल्मेट घालून वच पुता इल्लेशें पडलें मम्मीच्या मुखार मागीर पळोवंक ना. हेल्मेट सारकें घाल पुता म्हाका स्वातंत्र्य ना गी मम्मी म्हाका कळीत ना गी. निमाणें कितें जावंक पावलें. हें ताच्या त्या भुरग्याच्या जिणेंत मात न्ही आमच्या आनी तुमच्या जिणेंत थोडे फावटी मालगाड्याचें उतर आमकां तें भोव गरजेचें. तें आमी पाळिनातल्या वेळार थोडे फावटी जिवितांत लुकसाण सोलवणी निरासपण भोगलें आसा. केदळ आमी आमच्या मालगाड्याचें उतर आमी पाळटा आमचें जिवीत बरेंपण जाल्लें आसा. हाचे वरवीं चड भाव भयण देवाचें उतर. आज मोरयेचें स्वर्गावरणाचें फेस्त संभ्रमत आसतना मोरयेचें खरें स्वातंत्र्यपण म्हळ्यार कितें. तिचें खरें स्वातंत्र्यपण खंयच्याच आटापण आसा म्हणलें समजूंक आयचें वाचपा आयची परब आमकां समजून दिता. आंवकार मोरी आमची सायबीन देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली. आपल्या सर्वेस्पराची साकर्न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणाली आनी ती कितें सांगलां निमाणें मनसर ती जियेली. ता देखून देवान तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गाक व्हेलें आनी सर्गा संवसाराची राणी म्हूण तिका खबर दिलो. देवाच्या उतराक विधेय जाल्ले वरवीं देवाच्या उतराक खालतीमान गेल्ले वरवीं आज ती पवी सभेंत प्रसिद्ध जाल्या आनी आज तिचें हें परब आमी संभ्रमता. आमी परमेश्वरान उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता एवेन देवाचें उतर आयकलें. सगळे तुमी फळां खावेत तें खायनाका तें खायनाकात. तिणें सुरवेर आयकलें पूण देवाचें उतरावर निसट देवसाराचें उतर तिणें काळजाक घेतलें आनी काळजांत आसतलें देवाचें उतर तिणें भायर काडलें आनी त्या देवसाराच्या सैतानाच्या उतराक ती भुल्ली आनी देवाच्या उतराक ती अविधेय जाली. आनी ह्या वेळार थंयसर तिच्या जिवितांत संतोष आसलो मायाक जालो निरासपण जालें. ताचे भुरगे कायन आनी आबेल झगडूंक सुरू करतात
आनी थंयसर तांच्या मदें एकल्याक आनी एकलो जीवशी मरता. देवाच्या उतराक अविधेय जाल्ले वरवीं थंयसर तपात आराम जालो. आमचे जिणयेंत बाबा बेनो देवाच्या उतराक दिसपडतें खालतेमान घालूंक आमकां आज विशेष रितीन देवाचें उतर आनी मरी माय आपोवणें दिता. तर मरयेचें मिसांव कितें? मरयेचें मिसांव खऱ्या स्वतंत्रकायेन देवाक काळजांत जावन आराधन करचें. ताच्या मिसावांत संपूर्ण रितीन भागीदार जावचें. तिच्या जिणयेंत हंकार नातलो, तिच्या जिणयेंत गर्व नातलो, व्हडलें व्हडपण तिचें थंय नातलें. हाचे शुभ वर्तन आमी आयकलें. जेजूचो अनुभव घेतल्या उपरांत त्या गब्रियल दुतान तिका तो संदेश दिल्या उपरांत ती धांवी त्या दोंगर सोडून वेता आपल्या मावशे भयणीची एलिझाबेथीची सेवा करूंक, भेट करूंक, आदार दिवंक. आनी ह्या वेळार बाबा बेनो ती खंयच्याच रितीन अर्ग आशेना, ती खंयच्याच रितीन सन्मान आशेना. तिचें तें आसलें केवल खालतेपण, तिचें तें आसलें केवल बरेंपण. त्या खालतेपणाच्या शगुना वरवीं बरेंपण एकामेकाक वांटूंक तिका सलीस जालें. तें देखून मरयेचें मिसांव जावन आसलें. व्हडलो आवाज करचें न्ही, बगार ल्हानशा तिच्या सेवे मरिपात देवाक हरसूचें, देवाक परगट करचें. बाबा बेनो आज मरी आमच्या राष्ट्राचो बरवोसोय जावन आसा. देखून तिची देख आमी घेवया आनी भारत मातेची मैपाशी भुरगीं जावन आमी परजळूंक आमचे प्रयत्न करया. आज ह्या संभ्रमा वेळार आमचो भाव सेल्वीन देवाधीन जाला, देवाच्या राजाक पावला. आज ताचे हे मरणाचे मीस आमी मिटयत आसतना मरण म्हळ्यार कितें? मरण म्हळ्यार आमकां मनशांक बगता एका रितीचें रितेंपण, एका रितीचें काळोख आमी कितेंगी वगडावन घेतला म्हणून हें मनुश्य सैमान. पूण सा पावलो फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र सांगता म्हाका मरचें म्हळ्यार फायदो, कितेंगी लाभ आसा. लाभ ह्या संवसारी न्ही. मरचें म्हळ्यार हांवें जोडचें, मरण म्हळ्यार हांवें आपणावचें, सडीत मापान आपणावचें. मोठ्यान तीन संगत्यो बाबा बेनो मरणा मरेपात आमी कितें जोडता गे म्हणून. आमच्या मरणा मरेपात आमी जोडच्यो तीन संगत्यो जावन आसात. एक अ परफेक्ट होम, एक संपूर्ण घर वा बिडार. अ परफेक्ट लायफ, एक संपूर्ण जिवीत. अ परफेक्ट एनवायरमेंट, एक संपूर्ण वातावरण आमकां मेळटा. मोठ्यान आमी नियाळ करया. संपूर्ण जिवीत आमकां मेळटा मरणा मरिपात. ह्या संवसारी सिल्वेन जिवन 51 वर्सांनी मरण पावलो. ताच्या जिविताक वा आमच्या आतां जिवाच्या जिविताक हांगासर बाळपण आसा, तरणाटपण आसा, म्हातारपण आसा. पूण आज जावन तो जिवान जाला सर्गीच्या राजान थंय बाळपण, तरणाटपण, म्हातारपण कांय ना. आमी ससनाच्या ससनाक जियेतल्या. थंयसर ना पिडा, थंयसर ना आकांत, थंयसर देवा मुखार आमी परजळतल्या एका आंजा बरी. हांगासर आमकां सोलवणी आसतली, हांगासर आमकां झीक आसतली. पूण थंयसर तशें ना. थंयसर देवा मुखार आमी एकच जावन जियेतल्या. हांगासर आमकां खावची न्ही आसतली, हांगासर आमकां पिडा आसतली, हांगासर आमचे मदें भेदभाव आसतले. त्या देखून संपूर्ण जिवीत थंयसर आतां तो येदो म्हणसर जियेलो असंपूर्ण जिवीत आमी जिवन आसा मरता मनुस तेंच जिवीत. आनी तो आमकां तृप्ती ना. तृप्ती ह्या घडयेंत तो जिवान जाल्ल्या त्या सर्गीच्या राजान तें संपूर्ण जिवीत आमी संतोश पावया त्या जिविता पासून. दुसरें अ परफेक्ट होम. बाबा बेनो ह्या संवसारी आमकां आमचें घर आसा आनी आमी घर बांदता. घर बांदून जाल्या उपरांत उरल्याची घरां पळयतना आमकां बगचें आसा ओ म्हजें घर ल्हान तें कितलें व्हड. ओ इंटिरियर शे इल्ले पयशे आसतले आनी कितलें बरें करीत तें ताचें पळय बरें केलां. हें संवसारी आमचें बिडार. आमकां संतोश ना. कितले पयशे करून केदें व्हडलें घर बांदलें रे आमकां तृप्ती म्हणलें म्हणना. आमकां त्या घरांत संतोश म्हणलो म्हणना. आनी एकल्याचें घर पळयत आसतना आमकां आमचें उणेपण बगता. पूण अ परफेक्ट होम, एक संपूर्ण बिडार सर्गीच्या निवासान देवान आमकां आमानत करून दवरलें. जो आमच्या वाजेलांत जो देव्या वासुरांत वासूं मेळटा. हांव तुमकां एक
बिडार तयार करता, एक रूम तुमकां तयार करता, एक तुमकां कूड तयार करून दवरता. तें कूड भावा भयणो आमकां संपूर्ण जावन आसा आनी त्या कुडाक आमचो भाव सिल्वन पावला. थंयसर ताका हें म्हजें रूम ल्हान, थंयसर आसलें व्हड म्हूण बगना, तें संपूर्ण देवान केल्लें तें बिडार, त्या बिडारा तो पावला तातूंच कॅन आसा. आनी तिसरें बाबा भयणो, अ परफेक्ट एनवायरमेंट, एक संपूर्ण वातावरण. ह्या संवसारी आमी पळोवया, आमी आमच्या घरा न्हिदता, सकाळी उठता, उठून भायर येतना सगळें आर्टिफिशियल बाबा भयणो. जावं पुरो मनशाचे थोडे फावटी हांसो आर्टिफिशियल, थोडे फावटी फुलां ती दवरली, आलतारी दवरली ती प्लास्टिकाची, लागीं वचून पळयता म्हणून तरी ओ नॅचरल म्हण दिसतात, ओ भारी बरें आहा. खंयच्या झाडांतले आमी म्हणटा, लागीं वचून पळयता एबे हें प्लास्टीक गी. आमचो संबंध पळया, आमचे मागणे पळया, आमचे आचारण पळया, आमचो दाबाजो पळया, पुरो आर्टिफिशियल बाबा भयणो, पुरो आर्टिफिशियल. पूण नॅचरल जावन आसा. देवाच्या राजान भोगचें तें वातावरण आज तो बघून आसा. देवाच्या राजान संता भक्ताच्या सांगातपणान नॅचरल. हांगासर आमची सोबाय ती आर्टिफिशियल. पळयता आमी कितले लेपून येता, हांव आनी तुमी एका घडये मात्र पुनो सर्गीच्या राजान देवाच्या त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन परजोळून आसा. नॅचरल जिवीत तो जिवन आराम केला. तर बाबा भयणो, सिल्वेन आमचो भाव मरता आसतना आमी दूख पावचें गी ना. तो असंपूर्ण घरांतावन संपूर्ण घरा पावला. असंपूर्ण वातावरणांतावन, आर्टिफिशियल वातावरणांतावन नॅचरल त्या वातावरणाक पावला. एका वर्त्या बिडारा पावला, पिडानातल्या गांवाक पावला. देवाचे आजारपण निरंतर बगच्या त्या गांवाक पावला. तर आमी संतोष पावया. आमी त्या घराक वचोंक आसा. केदाळ म्हणलें कळीत ना, पूण आमी देवाचें उतर वाचया, देवाचें उतर आमी नियाळया, देवाच्या उतराक खालतीमान घालया. सांगातच आमच्या मलगड्याच्या उतराकी चीत दिवया, समजोवया. स्वातंत्र्य देवाच्या उतराच्या, देवाच्या मोगाच्या कृपेन भरून दी म्हणून मागया. आमेन. उबे रावया. बाबर्ताची उसारणी करूया. सतमंतान देवाक सर पोजऱ्या बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास्पताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यान गर्भी संभोवलो, अवकार बरयता जल्मलो, पोंस पिलाते घालताना कस असले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेले मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेलांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसलो, तैंतान जिव्यानी मेल्यांची मुनसुबी करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांच्या बक्षाने कुडीचे जिवनपण सासनाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी सर्गीच्या बापाक समर्पण दिवया. ताची मजत आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर दुखेस्त कुटुंबाचेरय आमी मागया. मोगाळा बापा, तुज्या पुताची शिकवण परगट करच्या पापा साहेबाक आनी सर आत्मीक शिकवणदारांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भर. अशें तांची शिकवण आयकतल्यांची मत सस्नीक जिविताचे काण दितल्या तुज्या पुता जेजू सरशी आकर्शीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत आनी समाजेंत राजकारभाऱ्यांनी सामाजीक आर्थीक समानता हाडूंक वावुरच्याक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या स्थळीय समुदायांनी लागशिल्ल्या गांवांनी उदकाची देसवाट आसा. आर्थीक संपन्मुलां वांटून घेवंक स्थळीय मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजांक तुर्तान स्पंदन करचें मोन तांचे थंय रचून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस युवा जाणांनी तुज्या पुताचे शिकवणे प्रकार जियोंक आनी समुदायाचें मुखेलपण घेवंक तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरोबरशान आमकां धीर दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या भोव मगाळ बापा, आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून तेसां पासून आमी मागता. ह्या संवसारी आमचें जिवीत तुज्या उतराक दिसपडतें खालतें मान घालून त्या उतरा प्रकार जियोंक आमकां हर एकल्यांक तूं सुडसुडीत कर.
या आमच्या बाबाच्या मरणा मारिफत खंडी जावन ताच्या कुटुंबाच्याक वर तें दूख बघून आसा ताच्या कुटुंबांत तो खाली जाल्लो जागो तुज्या हजारपणान बरोवन दी हें आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयच्या मिसार काणयेक जमा करतात कित्याक म्हळ्यार आज सोंताचो दीस आयतारा बरीच कोणें काणयेक सकाळींच्या मिसार घालूंक ना जाल्यार आतां ताणीं घालयत. आज जमा जावची काणयेक भारताच्या पवित्र सभेच्या गरजांक धण दिवची जावन आसा. पेज नंबर 134 134. बाबा बहिणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान प्रितीच्या बापा तुवें भाग्यवंत अवकार मोरयेक सर्गार उबारोवन वेलें देखून सगळ्या रस्ते बराबर वखाणे सुयज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तिच्या विनवणेक कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्रत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेगोंक आमची काळजां मोगान पेठय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुन्हा जिवंतपणाच्या मायमेक तयार कर. देवादेन सेल्वेन ह्या आमच्या बाबाकी तुज्या राजांत तूं स्विकार केलाय म्हणल्यार बरवशान ताका पुन्हा जिवंतपणाचें जिवीत भोगोवंक तुवें फावो केलाय ह्या पासून तुका अर्गामी दिता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओखाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. व्हड दीस वो संतोष असो ताच्या मायेच्या सर्गावरण असो तो देव सैमान एकलो स्पूत तुजो तुज्या सांगातार असणार सर्व जिवासो. तुज्या पवित्रत्म्याच्या उतरावर त्या जापान मनशा सैमान फूस जावन आयलो भाग्यवंत अवकार मोरयेसो. देखून देवा मातेक तुवें कुसोंक सोडली नाय फोंडान बगारायच्या दिसा तिका उंचल्या सर्गार उबार वेली. महिमेन एक दीस संपून जातली ते तुज्या पवित्र सभेसो तिका केली आरंभाने परमरूपकार तुज्या वडसऱ्या परजेसो केली ती खातीर बरवसो केली बुजवोनेसो थारो. देखून वर्णो नजत असल्या आनंदान मोरयेची स्तुती गीत आमचेच कोरोन सर्गीच्या सर्व तुता भक्तां सांगाती आनी सगळे तुज्या रस्ते बराबर तुज्या मोगाचे आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून इदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत पतकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sokot purgatovia. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंतारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो गुंडो ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पयस सोडास कर आनी फ्रांस आमच्या भाग्यन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगा निवडाय. सर्वेस्परा जेसाकरा श्रीनाचे काकृत कर, ताका संवसारांतलो प्रतिसाद व्यापून येयलोय, जसो पवित्र स्नाना वरी जेजू बार मेलो तशेंच ताचे बाबा तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाच्या माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिचो पती, भाग्यवान धर्मदत्त आनी सर्व कळेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुमेन शिकयलें मागणें संगत आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां धाडल्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायट विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतले आमकां समेस्तांक तुजे उदार काकोळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकातांतलीं वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
बाबा बेन पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती जेजू ख्रिस्त या शेळयेच्या जेवणात भागीदार जावची आम्ही हर एकलीच बाकी म्हज्या भितर येवचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांश म्हाका भलायकी मेळटली. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 162 162. काळीज मुझे सुमिया गायता तुझी महिमा बोडा अत्रेगा रक्ता तुझ्या येण्या काळीज मुझे सुमिया गायता तुझी महिमा उक्ते दौरून दार दुर्बोळे बिडात येण्या तुझ्या तायार तर ये सोमिया आयक मुजो ताळो दी सदा काळ तू म्हाका धैर्य आदार तुझो तर ये सोमिया आयक मुजो ताळो दी सदा काळ तू म्हाका धैर्य आदार तुझो. तुझे सुमिया जीवित नवे दिता रगत तुझे सुमिया तांस तांबा गयता मस्त तुझे सुमिया जीवित नवे दिता भूजिता मै ताण मोजी बागै जीवित नवे लाभो तर ये सोमिया आयक मुजो ताळो दी सदा काळ तू म्हाका धैर्य आदार तुझो तर ये सोमिया आयक मुजो ताळो दी सदा काळ तू म्हाका धैर्य आदार
प्रार्थूया. महिमेवन देव आमच्या मोगाळ बापा, अवकार मोरेच्या कुसव्यान जिवन आपल्या आवयची कोट जेसून संस्कारली आणि पुनःच्या महिमेक पुर्ती केली. तो सुजेजो आपल्या कुडे रक्तान आमकां पासून आमचे भितर जे येता म्हणून आमी सत मानता. जावं तो आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेवंत पुनःची बियाणी खात्री. तशेंच देवादीन आमच्या सेल्वेनी आमच्या बाबाक सर्गेच्या निवासान बापाच्या वैभवान जियोंक येसू जेजू क्रिस्तान आपूण दिल्लें आसता ताका सासणीक सुख फावो करून दी. तुवें दिल्ली आमकां सर्व बेसांव आमी स्विकार करून तुका अर्गां दिता. तुवें सर्गार उबान वेल्ले आमच्या मायेच्या विनवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. दायकन बसात मोगाच्यानो आज देवादीन भाव सिल्वीन डिसोजाच्या आत्म्या बसत ह्या मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानादेक बाब सुनील पिंटो देलंत बिट्टू प्रिगोजीचे विगार तशेंच सारिता इंग्लीश माध्यम इस्कॉलाचे मुखेल मेस्त्री ह्या दिसा मस्त कार्यक्रम सकाळी आसल्यार हांगासर ते येवन एमिसाचें बलिदान तांणी आमच्या भावाच्या आत्म्या खातीर भेटयलां. दुखेस्तांक बुजावण पटयल्या. तशेंच साव भेटून गेल्ल्या मोगाच्या फादर फेलिक्स मोंतेरो सांजे सेमिनेरींत आध्यात्मीक सेवा दिवन आसात. तांची भलायकी बरी नासल्यार इतले पयस ते आयल्यात. तांचोय आमी कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा. आनी आमच्या भावाच्या आत्म्याक 7व्या दिसाच्या उडासाचे मीस येवनच्या मंगळारा 8:30 वरार आसतले. 20 तारखेर 8:30 वरार हांगासर भावाच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयतल्या. आज आतां श्रद्धांजली भेटोवंक मुखार येता श्रीमती जुलिया क्रास्ता आमच्या पिरगेची कार्यदर्शी. तशेंच हांवें एक उपकार मागचो. म्हाका आतां तुर्तान 4 वरांच्या बसार वचूंक आहलें. आतां वचूंक आसा. दायकन म्हाका बक्षिया. हांव आतां निमाणें हांगा तांचे श्रद्धांजली जाताच हांव मुखार वेतां. दायकन उरलें पंडा कडेन सगळी सेरेमनी आमचे बाप सुनील पिंटो ते गांवान उपिनंगडीचे ते मुंदरसून व्हरतले. तांचोय आमी उपकार बावडटा. तुमचो समेश तांचो उपकार बावडटा. तशेंच वाड्याकारांचो गुरुकारनीचो आनी कुटुंबाक बुजावण पटयता. देव तांकां बुजावणीत आनी बरी सेवा केल्या. आमच्या भावाची पिडेस्त आसतना आस्पत्रेंत आसतना सेवा केल्या. तांचो एकलोसो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणून मागता. मोगाच्या फिरगजकारांनो कुटुंबाच्यानो आनी इश्ट मंत्रांनो दुखांची गजल संतोशाच्या मोदें दुखांत आमी बुडल्या. देवादीन सिल्वीक आदेवस मागोवंक हांगासर हजर जाल्या. जाणा हांव आसा एक राज जाका म्हणटात सर्गराज. पळय आमचो भाव हें जाणा आसुल्लो. मोड येता आमकां जागयता पावस येता म्हूण. तशेंच मरण आसा म्हूण आमी जल्मातना आमकां कळीत आसा. तर थोड्या दिसांच्या पिडे वरवीं आज आमचे तावन पयस सर्गराजाक पावला आमचो भाव सिल्वीन डिसोजा. देवादीन बस्तू आनी लुइजा हांच्या 6 जाणां भुरग्यां पैकी तो निमाणो जावन आसा. सगळ्यांकी मोगाचो तो. देवादीन ताची आवय ताचो बापय ताची एक भयण ताचो एक भाव येदोळूच सर्गराजान आसा म्हणलोय आमचो बरवोचो जावन आसा. सुळ्या फिरगजीच्या ब्रिजीत मायेक समर्पिल्ल्या फिरगजेन बिरामंगिला म्हणल्या ल्हानशा एका गांवांत म्हळ्यार आमच्या शेजारीच साम ब्रिजीत वाड्यान हांची वस्ती जावन आसा. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 14 तारखेर ताचें जनन जाता. बारीक कश्टी ताची जिणी सागोळीचे कुटुंब तांचे जावन आसा. आवय बापायनी केल्ली सागोळी तो मुंदरसून व्हरता. 28/4/2000 2000 इस्वेन नारंपाडी फिरगजीच्या
श्रीमती शांती गडे खाजर जावन हांकां सीमा शल्मा आनी शनील तेका भुरग्यांचे एक सोबीत कुटा म्हणयेत भुरग्यांक जाय परतेन शिकप ताणें दिलां देवबिरांतीन वाडयलां तांच्या विशयान सांगचें जाल्यार तो एक सादो व्यक्ती तो ताचें काम जालें तो जालो कोणाच्या लापड्यांक वा खंयच्याय एका तो वेसो व्यक्ती न्हय आपल्या बायल भुरग्यां सांगता सोबीत कुटाम बांदून हाडलो एक व्यक्ती जावन आसा एक ताचें एक व्हडतें सोपाण जावन आसलें तो एक साबार तेंपां जावन म्हणटलो सगळ्यांचें घर जालें म्हाका एक सोबीत घर बांदिचें म्हणून हें ताणें फाटल्या एका वर्सा आदीं ताणें तें पूर्ण केल्लें फाटल्या एका म्हयन्या पयलें पिडेन पडटानाय तो म्हणटलो म्हजें हें घर सोबीत जालां इल्लेशें काम उरलां तेंय आतां आखेर जालें म्हणलें भोवशा ह्या संतोशान तो आसतना ताका थोड्या दिसांचे म्हणयेत म्हळ्यार एक देड म्हयन्यान तो पिडेन कसतलो थंयसर तो म्हळ्यार ताकाय बरोसो आसुल्लो ताच्या कुटुंबाकय बरोसो आसुल्लो अचानक तो पिडे बाली जाल्ल्या टायमार कोणा कडेच तो उलोवंक शकनासलो तरी देवान ताका 15 दिसांनी पाटी ताच्या घराक ताका येवंक देवान फोव केलें थंयसर देवाक अर्घ दिता आसतना सगळीं वाड्या घरां फिरगस घरां ताका मेळोवंक गेल्लेले परच्या अचानक 13 तारीखेक संजेर सगळ्या सुळ्याक म्हणयेत पावस आयलो गलगडे वयलो सगळो लोक घरान बसून आसतना तोय घरान बसून आपल्या सर्गराजाच्या वाटेक राखून रावलो सगळो पावस रावलो कितें थंयसर जालें ना तरी ताका कळीत आसलें आपणाचो दीस देवान आज नेमेरला म्हणून त्या घडये ताची पतीन लागशिल्ल्या घरच्यांक फोन करता ती उठाउटी धांवतात थंयसर हांव कोणाचीच नांवां काडूंक आशेना तरी दोगांची नांवां सांगूंक आशेता त्या घडये आमकां कितें करचें म्हूण कळना कित्याक म्हणून सगळ्यांक कळीत आसा ताच्या घरायेच्या वाटेक फाटी वेहिकल वचून फाटी येवंक बारीकच त्या संदर्भार ताच्या सांगाताच आसुल्लो डेवीड दीर क्रास्ता म्हणटा हांव वेता धैर्यान हांव सिल्वेक वयर हाडटां आनी ताणें तें काम केलां हांगासर उपकार बावडतना सिल्वीन आनी प्रत्येक जावन सुनीता कित्याक म्हणल्यार ते भुरगेपणांत हांव सांगाता आसली 71 वर्सांची ती तांणी मुस्तुत्या दीस ताची म्हळ्यार ताच्या खातीर ती वावुरल्यांत ताचे निमाणे स्वास येता पर्यंत ती सांगाता आसली वाटेर वयर चडटा आसतना शेजारी घरचो ब्रायन गोवेस त्या गाडयेक चडटा आनी थंयसर काल जाता म्हळ्यार ताका कळी जाता चेरक्याक ताच्या हातान सिल्वीन म्हणलो तो सिल्वी मामान म्हज्या हातान प्राण सोडलो म्हणून हें आयकूंक म्हाका मस्त बेजार जालें तरी ताणें थंयसर कोणा सांगूना सांगत आवय बापाय आसल्यारी थंयसर ताणें कोणाक सांगूना कित्याक म्हळ्यार आस्पत्रे पावोवची ताची जबाबदारी आसली तशें त्या संदर्भार ताच्या कुटुंबाच्या प्रत्येक जावन शांती सीमा शल्मा शानेल तुमकां हांव सगळ्या म्हज्या वाड्या घरा तर्फेन हांव बुजोवन पाठयतां आनी हांगासर ताच्या भयणीक दोगां भयणी आसा तांकां सिल्वीकांनी तांकां येवंक फावो जावना तरी तांकांय हांगा तावून हांव म्हजी बुजवण पाठयतां आनी उपकार राटयता हांव त्या संदर्भात सगळो म्हजो वाडो कित्याक म्हळ्यार म्हज्या वाड्याचो सांदो तो सगळो म्हजो वाडो केवीची हॉस्पिटलांत तशें धांवन पावला सुमार राती 1:45 म्हळ्यार लगे 2 वरां म्हणसर थंयसर आमी आसल्या सगळ्या म्हज्या वाड्या घरांक आनी थंयसर कोण पावलो हांव कोणाचें नांव काडिना तांकां देव बरें करूं म्हणटा मरणाची खबर आयकलेंत सकाळींचे मी जाल्लेंत दोनी कॉन्वेंटाची सिस्टरां त्या घरा पावल्यात मोर थंयसर नातलें जाल्यार ताका बुजोवन पाठोवंक थंयसर पावल्यान तांचो हें उपकार बावडटा हांगासर आमच्या मदें पयसतान पावल्या फादर फेलिक्स तांच्याच कुटुंबाचो शांतीचो बाप्पू तरी ताचो हांव उपकार बावडतां आमचो विगार आतां म्हळ्यार आमच्या विगाराक 3 वरां ताणें वचचें आसलें त्या कुटुंबा वयल्या मोगान तोय 1 घंटो ताणें वेचें फाटी घाल आमच्या सांगात हांगासर आसा म्हज्या फिरगस विगाराचोय हांव उपकार बावडतां तशेंच मुखलें कार्य मुंदर सोनोरो आमच्या सांगात आसा देलांत पिंटो फिरगजीचो फादर सुनील पिंटो फादर तुमचोय हांव उपकार बावडतां तशेंच आज सोंताचो दीस सगळ्यांक कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या इस्कॉलाचे 25 वर्सां जातात त्या संदर्भार हांव वाड्याची गुरकार जावन थंयसर नातली त्या संदर्भार म्हज्या शेजारी वाडो बालायेचो वाडो बाळोक जेजूच्या वाड्याचो मनोहरान मुखार रावन फोंडाची वेवस्था केल्या
ताका सहकार दिल्ल्या सगळ्यांचोय हांव उपकार बावडतां. फाटल्या 3 हप्त्या पयले तो कोडयाळच्या फादर मुल्लाच हॉस्पिटलांत कित्याक म्हळ्यार अनकॉन्शियस जावन ताका आमी येल्ले 4 दीस म्हणसर तो मतीर नातुल्लो. आमकां बारी दूख पकुल्लें वो पाटी येता की ना पाटी येता की ना सगळ्यांनी आमी आशा सोडले. तर देवान ताका पाटी हाडल्या. त्या संदर्भात थंयसर हांव उपकार बावडतां. आमच्याच वाड्याचो रोशन हर एक दीस तांचे जतन काण घेवन कित्याक म्हळ्यार ती स्त्री मात थंयसर आसली कित्याक म्हळ्यार आमी वेताल्या येताल्या आमकां थंय रावंक जायनासलें. त्या ह्या संदर्भात हांव रोशनाचोय उपकार बावडतां. निमाणे घडये आस्पत्रेंत आनी आयच्या सगळ्या कार्य कित्याक येदोळ म्हणसर जाल्ल्या हर एका कार्यांत मस्त जाणांनी मस्त रितीन सहकार दिला. हांव नांव काडूंक वचना कित्याक म्हळ्यार त्या संदर्भात हांव इथे येनासली. सुमार 3 घंटे हांव इस्कॉलाच्या कार्यक्रमार आसली. कोणें कितें केलां हांव कोणें खंयसर कितें केलां म्हणून ना. बट काम वेळार थंयसर सगळें तांणी अरेंजमेंट केला. उपकार केल्ल्या सोमेस्तांचो उपकार बावडून देवादीन भाव सिल्वी डिसोजाक परत हांव ससनाचो विशय मागतां. ससनाचो विशय दी ताका येसुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर फांकून दी समाधानेन तो विशय घेवन दी. आमेन. मेल्ल्या कुडयेक मातयेक लावचो कायदो बाबा ताच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवा विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पौर भक्तांच्या वर्गान पुन्हा जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तसो आत्म भाग्यवंताच्या जोम्यान मेळोवन अशा मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदारान येया सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येया अज्ञाताच्या स्वागत दिवन परमेश्वरादीन तो करा तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करू अब्राहमाच्या गोपाल देवदूत तुका व्हरून पावो देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदारान येया सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येया अज्ञाताच्या स्वागत दिवन परमेश्वरादीन तो करा ससना सुविशेष सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचे भांग. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरू तुज्या येण्या वेळी रक्षशी तुका स्वागत करू आनी सगळीच्या जेरुसलेम
पावो पवित्रंबाची सुवातीक हांवेता देवाच्या घरांत हांवेता पवित्रंबाची सुवातीक हांवेता देवाच्या घरांत हांवेता जशें उदकासरी एक मेरू अत्रेकता तशें आत्मो मुसू तुका लालेता ये देवा पवित्रंबाचे सुवातेक हांवेता देवाच्या घरांत हांवेता पवित्रंबाचे सुवातेक हांवेता देवाच्या घरांत हांवेता आत्मो मुसो भोवताणेला तुका मुज्या जीवा केन्ना तुजे मुखार पळेव तुका देवा पवित्रंबाचे सुवातेक हांवेता देवाच्या घरांत हांवेता पवित्रंबाचे सुवातेक हांवेता देवाच्या घरांत